हिरणपानी पालये पेडणे हांगा जावपी बेकायदेशीर जेटी आणि तेरेखोल न्हंयेत जावपी बेकायदेशीर ड्रेजिंगाक विरोध करपाक पेडण्या जाहीर सभेचे आयोजन केले। 24 वरां भितर पेडणे पुलिसांनी बेकायदेशीर ड्रेजिंग करप्या आड कागाळ नोंद करून घेवची नाजाल्यार पेडणे पुलीस स्टेशना मुखार धरणे धरपाची शिटकावणी पेडणे वासियांनी दिल्या। ह्या वेळार जनरेशन नेक्स्टाचे दुर्गादास कामत, दयानंद सोपटे, भाभी बागकार, तारा केरकार आणि हेर मानेस्त हाजीर असले। नदी आणि दर्याची इकोसिस्टम आसता ताका ड्रेजिंगा खातीर धोको निर्माण जातलो। सरकारान ड्रेजिंग करचे पयलीं पर्यावरणाचो अभ्यास करचो अशें पर्यावरण मोगी रमेश गावस हांणी म्हळां। आणि म्हणून प्रश्न असो आसा की हे कोल हँडलिंग प्रोजेक्ट जो आसा तो त्या अरुंदाच्या सायडीन आसूं किंवा हे सायडीन आसूं 5 मिलीग्रॅमचे पार्टिकल जरी असले जायत ते 5 किलोमीटर पर्यंत प्रवास करतात। तुम्ही लक्षात दवरा, म्हणजे ते हांगा जाता म्हणून ह्याच्या नंतर 5 किलोमीटरची एरिया आसा थंय पावचना अशें न्हय, त्या हवेच्या बरोबर पावता हे सिद्ध जाल्ल्यो गजाली आसा। म्हणून धोको केवळ हांगासर ना, धोको केवळ अरुंदावानाक ना, तर ह्या एरियेन 5 किलोमीटरच्या एरियेन जे कोण लोक आसात न्हय, जे गांव आसात तांकांय तो धोको आसा। मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान फक्त मतांचे आणि आमदारांचे गणित करीत बसचे न्हय, तांणी मांद्रेच्या जनतेचो विचार करचो अशी टिका समितीचे अध्यक्ष सचिन परब हांणी केल्या। रात दीस आम्ही केले त्याच्या खातीर आमकां अभिमान असलो, आमच्या गावचो एक आमदार मुख्यमंत्री उच्च पदार पावलो, काय फायदो? आयज जर येदोळ्ळो प्रकार घडटा ते महाराष्ट्र पोलिसान आमच्या फिशर फोक्सांक बंदुके दाखयतात की तुम्ही हेसरले चला, कोण ना आवय बाबा आमकां हेसर हात धरपाक, कोणच ना। सीएम असून फायदो काय आलो? अजून पर्यंत सांगता ह्या स्टेजी मार्फत सीएमाक ह्या सरकाराक सांगतात की लोकांचे लक्ष घाला, सरकार आयज आसतले फाल्यां नासतले। लोकांनी एकठांय येवन ह्या कृत्या खातीर सरकारा आड आवाज काडचो। आमी सगळे तुमच्या बरोबर आसा अशें जनरेशन नेक्स्ट संस्थेचे फुडारी दुर्गादास कामत हांणी सांगला। 24 वरां भितर जर कंप्लेंट पीआय रजिस्टर करना हो पीआय थंय ड्युटीक आसतलो। हांगा बशिल्ले नेत्यांक सांगता थंय आमी एक मोर्चा घेवन या, 100 आसूं, 200 लोक आसूं, 50 लोक आसूं, पूण जे पर्यंत आमी विधानसभेचे धडक दिवचे नात त्या पर्यंत आमचो आवाज कोण आयकचो ना। तुम्ही तयार आसात तयार? आवाज ना, आसात तयार? मुखार सरात, आमी आसा, भाभी बागकार आसा, सोपटे आसा, हांगा आनी लिडर आसात। कोण हात लायत तो आमी पळोवया, कितें करतले भितर उडयतले। 1 दीस 2 दीस हांचे 10 म्हयने उरिल्ल्या। 10 म्हयन्यान गोंयच्या लोकांनी ठरयलात हांकां पार्सल करून घरा धाडपाचें। आयडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।